हाय, रुई कोयलो वास्को गोंय कविता बोमाय स्थलांतर ऐकात। आदल्या तेंपार कितें घडों गोंयकार बऱ्या फुडाराक बोमाय वेतालो, काम मेळटोच खंय तरी तिकान करतालो, बरें शिकून घेवन पगार हातांत घेतालो। बावा हांव पोटाक लागून बोमाय गेलोलो, बावा हांव पोटाक लागून बोमाय गेलोलो। पयल्या तियात्राची बोमाय सुरवात जालोली, तरणाटे एकठांय येवन कातारां घोडटालीं, मुजगांत फामाद जावन हिंदी सिनेमांत पासून पावलीं, कोंकणीची पत्रां उजवाडाक येवन गोंयांत पावतालीं। बावा आमची फामील पासून बोमाय पावलोली, बावा आमची फामील पासून बोमाय पावलोली। बोमाय आमची गोंयकारांची कुडां आसलोलीं, बोटीर बसोंक कुडाच्या उमऱ्यार पावतालीं। गोंयकारां आपलो धंदो करून कुशालकायेन आसलोलीं, गोंयकारांची समुदाय जावन एकाक मेकाक पावतालीं। बावा हीच आमची उर्बा बोमाय गोंयकारांची, बावा हीच आमची उर्बा बोमाय गोंयकारांची। स्वता आपली घरां बांदून सुशेगाद जियेलो, गोंयांत आपले फामिलीक पोसून सुटयेंत येतालो। त्या तेंपार गोंयांत रेंद्राचो आनी शेताचो कारबार जातालो, जायत्या तियात्रीस गोंयांत आपलो तियात्र दाखयतालो। बावा बरे भशेन गोंयांत सावन बोमाय प्रवास जातालो, बावा बरे भशेन गोंयांत सावन बोमाय प्रवास जातालो। बोमाय गोंयकारांक पांव म्हूण पासारताले, बरें शिकून खेळ खेळून आख्ख्या संवसारांक शिपडले। आजून पासून जायते गोंयकार बोमाय रावले। आतां कोंकणी पत्रां आनी तियात्र ना जाले, बावा पत्रां आनी तियात्र आतां परत बोमाय वेताले, बावा पत्रां आनी तियात्र आतां परत बोमाय वेताले। गोंयकारांक कितले वर्सां पासून संवसारांत भोंवडी मारतलो, कोरी कुशालकाय सोदूंक कितलो म्हूण खोर्शेतलो, कसली ओडचण आयल्यार परत गोंयांतूच पावतलो। भाटां बेसांव सांबाळून दवर म्हूण आमचो उलो। बावा गोंयकारां एकवटान रावया होच आमचो तेंको, बावा गोंयकारां एकवटान रावया होच आमचो तेंको। देव बरें करूं।